साम पावलान तेसलोनिका घरांक बरयल्या पहिल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, खंयच्या वेळार आनी खंयचे घडये हें घडतलें म्हूण हांवें तुमकां बरोवचे गरज ना. सोमयाचो दीस रातीक येतल्या सोरा बरी येतलो म्हूण तुमीच बरी जाणात. आतां आसा समाधान आनी सुरक्षिताय म्हूण लोक म्हणटनाच गर्भेस्त स्त्रियेक प्रसव काळार येणो आयिल्ले बरे एकाचाने तांचे वयर विबाड देंवतलो आनी तांतली सुकोवन घेवंक ती शकची नात. पूण तुमी भावा भयणीनो काळोखांत नात. देखून तो दीस एक सोरा बरी येवन तुमकां सांबाळून घालिचो ना. तुमी समेस्त उजवाडाची भुरगीं, दिसाची भुरगीं. आमी रातीची न्हय, काळोखाची न्हय. देखून हेरां बरी आमी न्हीद काडूंक नजो बगार जागृत आनी चातूर रावया. देवान आमकां आपल्या क्रोधाक म्हूण निर्मूंक नात, बगार सोम्या जेजू क्रिस्ता उद्देशी सडवून जोडूंक आमकां निर्मिल्यांत. आमी जिवंत आसूं वा मोर्न वसूं ताचे सांगात आमी जियेचय म्हूण तो आमचे पासत मेलो. अशें आसता तुमी येदोळ पर्यान केला तशें एकामेकाक धैर्य आनी सहकार दिवन फुडें सरा. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. उपरांत जेजू कफरनाव नांवाच्या गलिलेयाच्या शहराक देंवून गेलो. थंय तो साबताच्या दिसा तांकां शिकोवंक लागलो. तो अधिकार असलेल्या मनशा बरी उलयता ते पळोवन ताची शिकवण आयकल्ले सखडी ताका विस्मीत जाताले. त्या सिनेगोगांत देंवचार लागिल्लो एक मनीस आसलो. जेजूक पळयतच ताणें व्हडल्या ताळ्यान अशी बोब मारली, नाजरेतच्या जेजू, तूं आमचे खबरेक कित्याक आयलाय? आमकां नास करूंक आयलाय मू? तूं कोण म्हूण हांव जाणा. तूं देवाचो भाग्यवान. पूण जेजून ताका बेश्टावन म्हळें, थोंड दाम आनी ह्या मनशा थावन भायर सर. तितल्यार देंवचारान सोमेस्ता मुखार ताका धरणीर आड घालो आनी ताका कांयच बादा करिनासतना ताचे थावन तो भायर गेलो. लोक सकड थटक जालो की एकामेका लागीं उलोवन ते म्हणाले, कसली उतरां हीं. अधिकारान आनी पदवेन देंवचारांक तो फरमायता आनी ते भायर सरून वेतात. जेजू विशांतली ही खबर भोंवतणीच्या प्रांतांनी गाजली. देवाचे उतार हे.